2017. हे कसे? What is the reason? Recruitment in government corporation. Yeah, recruitment. Start question number 4B. मेंबर कशें आसा पळया प्रत्येक मेंबरान लक्षात घेवंक जाय speaker पांच पांच धा वर्सां पयलीं मागपाक लागला न्ही आमचो रायट तो विचारपाचो. न्ही तूं 10 वर्सां पयलींचे मागता इट इज इम्पॉसिबल न्ही दिवपाक परत अरे परत ही असेंब्ली सुरू जाली तेन्नाचे पासून मागपा जाता ना म्हणून ताका ऍक्ट दाखय. Which act you are saying? तूं 25 वर्सां पयलींचे मागतलो हय कित्याक ना पळय हो म्हाजो रायट. दिस इज नॉट करेक्ट. तूं खंयच्या एक्टान ना म्हणटा तें सांग. ओके आय विल गो थ्रू इट. ओके ओके नेक्स्ट आय विल टिसिंग. Because sir, there is a question 3B. Today's question 3B. Schemes to provide grants to schools. This question is incompletely answered. Maintenance grants म्हणून जे इश्कोलांक दितात ताजें एक उतरूय घालूंक ना अजून. So I am raising this as a point of order. The government has to reply fully. If the government does not reply, I will be constrained to move a breach of privilege against the government. Because incomplete answer aha, maintenance grantaचे उत्तरूच काय answer दिवंक ना. हांव तो question मागूंक विचारूंक सोदतालो. Now I request you to postpone this question to Thursday. दिला आणि त्याचे ना तातूंत maintenance grantaचे नांवच ना. स्पीकर सर म्हाका दिसता तो क्वेश्चन येता तेणी तेन्ना डिस्कशनाक घेवचो. म्हाका दिसता ताका जे उत्तर मेळटलें. स्पीकर सर स्पेसिफीक सांगता स्पीकर सर ताणें तो 3B क्वेश्चन्स आसा ताणें घेवचो ताका उत्तर मेळटलें आनी ताका उत्तर मेळून उत्तर दिवपाची आमची तयारी आसा. ना स्पीकर सर इनकम्प्लीट आन्सर दिवप आनी तें जस्टिफाय करप. स्पीकर सर दिस इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. हावजान आमी उत्तर दिला तरी जेन्ना डिस्कशनाक येतालो तेन्ना विचारचें. स्पीकर सर ताजेर ग्रांट्स मेंटेनन्स ग्रांटाचें एक उतर आहा जाल्यार सांगचें. स्पीकर सर जेन्ना क्वेश्चन्स येतालो पळय न्ही तेन्ना मेंटेनन्स ग्रांट सरकार दिता हो दिना. तयारी आमची दिता हो दिना. मेंटेनन्स ग्रांट दिना. तूं कितें स्पीकर सर हांव सांगता तेन्ना प्रश्न येतालो तेन्ना आमी दिता उत्तर. आमी आन्सर इन रायटिंगान दिवपाचें दिला. स्पीकर सर हांव फकत पोस्टपोनमेंट मागता कित्याक तुजें कंप्लीट ना म्हणून. कंप्लीट जर आसा जाल्यार म्हाका दाखय खंय कंप्लीट आहा तें. Written reply and include I was going through the question just now. The question asked is with respect to various types of grants given to the schools. Now what they have given, they have only given about special grants to provide special grant of ₹400. That is the only thing which they have given. When the question is with respect to all types of grants, they should have also mentioned here that maintenance grants are also being given. Which schools are given, which schools are not given. They are bhitar na. So I feel that if it is postponement, then you can postpone the question. सर म्हटलं म्हाका सांगता विचारता तेन्ना उत्तर दिव येता तेजे. रिटर्न दिवपा जाय न्ही. नाल्यार सगळे तूं अशेंच दितलो. तुजी डिपार्टमेंट तुका हेल्प करना. पर्टिक्युलरली सांगता भितरल्यो 5 ग्रँट्स आसा ताच्यानी प्रश्न विचारता. प्रश्न विचारला हांवें. म्हाका प्रश्न विचारूंक शिकोवनाका तूं. माझें म्हणणें आसा तूं आतां म्हाका प्रश्न विचारपाक शिकयता. स्पीकर सर म्हाजें सरळ म्हणणें आसा आमी जेन्ना उत्तर दिवपाचें तेन्ना दिता आमी. ना स्पीकर सर ताजें उत्तर पयलीं चॅक कर. दर इनकम्प्लीट अशी आन्सरां तुमी जस्टिफाय करता. असेंब्ली घेताच कित्याक? मागीर सगळीं तूं आपूण तेन्ना सांगता म्हणटलो. This is irresponsible behavior from the minister. Because department is not briefing him. आमी ऑलरेडी सांगला तुम्ही फुडें चलात. ना म्हाका रुलींग जाय स्पीकर सर. I am asking for postponement only. I am not asking a big favor. I am saying his answer is incomplete. Give a complete answer. Postpone it. Give me the date. Last day or something. Postpone it. Remember, if the concerned minister is failed to reply your question. Speaker sir, तुम्ही बी आमदार. तुमकांय खबर आहा तुमचे मतदारसंघात इश्कोलां आसा. इश्कोलांक मेंटेनन्स ग्रांट म्हणटा ते मेळटात. ताजें उत्तरूच तर ना. मेंटेनन्स ग्रांट म्हणटा तें उतर ना जाल्यार इनकम्प्लीट आन्सर जालें ना हें. हांव म्हणटा कंप्लीट कर आनी दी म्हाका. हांव आनी कांय मागना तुजे कडेन. फावोर न्ही हो व्हडलो. इनकम्प्लीट उत्तर कित्याक दिता काय म्हणटा हांव. स्पीकर सर तुमकां जाय जाल्यार उत्तर आतांय सांगताय पळय.
हांव सांगता मागीर तुम्ही उत्तर डिटेल्स सांगता ते स्कूल इन 2017 computer येवपा जाय आमकां. प्रिंटेड उत्तर दिला हांव परत सांगता स्पीकर Speaker sir, ते वाचून पळोवचें मुख्यमंत्र्यान. हांव म्हणटा वाचून पळोवचें तुमी वाचून पळोवचें कारण आमी क्लियर कट दिला स्पीकर सर हांव परत सांगता Maintenance grant खंय आहा? 2016-17 आमी 391.95 लॅक्स दिला रिटर्नान दिला मेंटेनन्स ग्रांट खंय आहा? मेंटेनन्स ग्रांटाचे रिटर्नान दिला आमी प्रायमरी स्कुलांक मेंटेनन्स ग्रांट दिना आमी 400 रुपीज प्रमाणे दिता ते कॅल्क्युलेशन करून दिला ना स्पीकर सर पळय आतां कितेंय जस्टिफाय करपाक Speaker sir, I would like to draw the attention. स्पीकर सर See, the question is not only with respect to primary schools, whether Aye. the government has any scheme to provide grants to primary, secondary and higher secondary schools. बरोबर So what is his point that you have mentioned only one type of grant in the answer? You should have mentioned all types of grants. He says that maintenance grants have not even been touched, not even been mentioned. So that is why he is asking, you give that reply. he has attached annexure No, annexure दिला maintenance ना तू. अरे आतां आमी पळोवन वाचताच ना आयले आमी हांगा It is a fact. annexure ये दिला ना, maintenance ना. Maintenance ना. annexure ये दिला आमी we had attached the annexure ये हांव पळय annexure ये दिला म्हाका आयला त्याच्या प्रमाणे स्पीकर सर Speaker हे sir, IAS म्हाका- ऑफिसरांक संवय म्हाका आसता कानान जे return घालपाची उत्तर दिला तेजोच प्रिंटेड म्हाका आयला आमी annexure दिला हांव जाय जाल्यार तेन्ना तो परत टेबल ऑफ द हाऊस दवरता Maintenance grant. टेबल ऑफ द हाऊस न्ही आन्सर दिवंक जाय He's harping on maintenance grant. It is being mentioned by honorable members of the House. First, it was question number 4 and 3 that some answer is not proper. See, in the process, what is happening, Speaker Sir? Question number 3 is being already taken up for discussion when you have not called question number 1. Number 1, Speaker Sir. Even if our answer is incomplete, Speaker sir, when during leader the of course House of speaks, discussion, let who me is he finish. to I am on speak? my feet. Who is he to I am speak? the legislative affairs minister Oh, and I am you are point nobody. of order. Your Speaker brother sir, is wanted by police. you have to give What are your you talking? ruling. And number I 2, want to Speaker all sir, legs. number 2. Speaker sir, Member, who is one he minute. to speak? Please sit, please Leader sit. of the House has Please to sit, clarify. please sit. I'm giving. Speaker sir, issue is simple. You postpone the question and then See. the point of order gets over. Member Vijay Sardesai. Member Vijay Sardesai. If minister fails to reply as per your question, see. स्पीकर सर हांव सादें कोंकणी सांगता तुमकां एक प्रश्न आमी विचारलो दर आन्सर इनकम्प्लीट आमकां मेळ्ळें आनी मंत्र्यान म्हणलें की आपूण उत्तर दितना एक्सप्लेन करता इनकम्प्लीट आन्सर आमी घेवपाचें हाजे फुडें ही प्रथा जर तुमी घालता हांव आयकता आनी ओगी बसता हाजे फुडें सगळे मंत्री इनकम्प्लीट उत्तरां दितले आनी मागीर म्हणटा आमी सांगता आमी एक्सप्लेन करतले म्हूण ही तूं प्रथा लावंक सोदता स्पीकर सर हांव परत सांगता आमी एनेक्शर अटॅच केल्या तेका कितें दिसता आसत जाल्यार स्पेसिफीक क्वेश्चन नंबर 3 येता तेणी तेन्ना विचारचें स्पेसिफीक आनी जर आसत जाल्यार आमी परत एकदां आसा तशें दिवपाची तयारी आमची Okay. So I'm going for the question hour. यू हॅव टू आन्सर वॉट आर यू Going for the question hour. बिकॉज 5 दिसाची असेंब्ली सेशन प्रश्न मांडल्या दिसाक 15 आणि 3 18च तातूनय तुम्ही रिप्लाय परत दिना आय रोट टू द सेक्रेटरी लेजिस्लेचर आय हॅव रिटर्न टू यू ताज्या मागीर तुमचे कडेन सांगले तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा ते रिप्लाय तुमकां समज दिवंक मेळना जाल्यार तुमी सेशन कित्याक मागयता आय एम रिफरिंग टू स्टार एलक्यू नंबर 9A 9A म्हजे प्रश्न आशिल्ले 5 पयलो प्रश्न बायफर्केट करून तुम्ही 2 केला आनी उरिल्ले प्रश्न ऑमिट केल्या कित्याक Under which rule have you allowed this thing to happen, Speaker Sir, where you are taking the privilege of a MLA away for the questions they are being asked? Number 1. Number 2, Speaker Sir, unstar LQ number 79 on Mopa Airport. हांवें डिटेल्स मागिल्ले ऑफ द कन्सेशनर एग्रीमेंट्स आनी बाकीचे रिलेटेड तुम्ही 2 लायनीन उत्तरां दिल्या एग्रीमेंट कॉपीज कित्याक दिवना खंय भंय आसा दुसरो स्पीकर सर अनस्टार नंबर LQ नंबर 76 आणि 77 answer being voluminous is placed on the table of the house. Speaker sir, आमदाराक ती 2 दीस तरी पयली नाल्यार 1 दीस पयली दिवची पडटा तुम्ही आता दितले जाल्यार रेस केन्ना करपाचे वॉल्युमिनस आसतकर तुम्ही बाकीच्या मेंबरांक ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस दिता मान्य आसा पूण आमकांय समज तुम्ही त्याच दिसा दितले जाल्यार कितें मेळटलें Honourable member, under Rule 37, we have gone to the as per the rules under Rule 37, and I have to personally appeal. I think I have satisfied you, but to satisfy जाऊ ना. स्पीकर सर रूल 37 आनी खंय मेन्शन करता ते म्हाका सांगात 37 रुलान खंय मेन्शन करता There are some questions where we have clubbed it. आम्ही वांगडा club केले questions. क्लब केला म्हणून मेंबराक कशें कळटलें स्पीकर सर क्लब केला क्लब करा तुम्ही म्हजो कट केला एडिट केला
स्टिक पेस्ट दुसऱ्या प्रश्नाक केला अँड यू आर टेलिंग मी युअर ऑफिस इज टेलिंग मी टू गो अँड फाइंड आउट फ्रॉम द MLA हू द क्वेश्चन इज कंबाईंड विथ. प्रत्येक कशाचा गाळपाचो क्लबाचो अधिकार कसं? माझो 37 तरी पण हांवें तुका चान्स दिलो की हांवें पर्सनल यो म्हणून बट यू अनसॅटिस्फायड दॅट इज नॉट माय प्रॉब्लेम. तुम्ही 37 सांगला न्ही स्पीकर सर. Nothing doing, 37 आणि खंय nothing. सांगला सांगात. स्पीकर सर तुम्ही सांगा 37 आणि खंय तुम्ही मेन्शन केला It is there, it is there. We are going as per the rules and procedure of the business. Because you are cutting the right of a MLA to ask question. Assembly आणि कित्याक घेता फाटली सॅंक्टिटी ऑफ एश्युरन्सीस कांयच जावना. एक्शन टेकन रिपोर्ट येना हातून तुम्ही हे घालता उपयोग कित्याक न्ही असेंब्लीचो. तू म्हणता पळय की तू म्हणता पळय त्यावेळेस तुका सांगला की आमकां ते काही रूल्स चेंज करचे पडटले. आर यू रेडी फॉर इट. स्पीकर सर तुम्ही 37 रिफर केल्या. तुम्ही 37 रिफर केल्या. म्हाका 37 खंय तुम्ही बरयला सांगा की द स्पीकर्स ऑफिस ऑर द लेजिस्लेचर ऑफिस कॅन बायफर्केट अ क्वेश्चन. अगेन आय एम रिक्वेस्टेड यू इफ यू Star कॅन question. कम पर्सन टू माय ऑफिस. कितें? तुका तर दिसता की अजून खंय तरी हे चुकलेले आसात ते माझ्या ऑफिसान येवचे आणि पर्सन दिसाचे सेशन स्पीकर सर सगळे प्रश्न तुझ्या ऑफिसात नथिंग विल गो एक्सप्लेन रिकॉर्ड. आय एम करून गोइंग फॉर द क्वेश्चन आवर. स्पीकर सर प्लीज Star question question number 1. स्पीकर सर 37 खंय बरयला दाखयात. स्पीकर सर प्लीज क्लॅरिफाय 37 खंय बरयला ते सगळे प्रश्न काढीत रावतले तुम्ही 5 दिसाचे. कितें म्हणटा तो? म्हणटा काय स्टार क्वेश्चन नंबर 37 खंय बरयला स्पीकर 1. सर. ऑनरेबल मेंबर दिगंबर कामत. Speaker, one minute. His contention is, if the questions are of similar nature, you are supposed to club. Yeah. I think this is the principle which we follow. For example, today my question is clubbed with 2 other MLAs. Question number this, 1B, is clubbed with 2 other MLAs. Now, like that, either you club it, his problem is, he says that he has... तो फ्लोर ऑफ द हाऊस येता तेन्नाच जातलो न्ही तो. फ्लोर ऑफ द हाऊस येता तेन्नाच क्लब जातलो. ना ताजे पयलीं सर ताजे पयलीं क्लब जावना आपले डिलीट केल्या म्हणतो आनी आपलो सेपरेट केला अशें म्हणटा तो. वॉटेवर तरी स्पीकरा कडेन डिस्कस That is what I'm saying. That if you are deleting it, then it becomes a separate question. You can't delete it, no. सी वन थिंग हॅन्सफोर्थ तुका दिसता न्ही की बाबा आपले अन्याय जाला म्हणून इन फ्युचर क्लब करताना खेळटाना वी विल टेक द मेंबर इन कॉन्फिडन्स. ओके या स्टार क्वेश्चन नंबर 1 श्री दिगंबर कामत. Speaker sir, I may be permitted to ask star delegation number 1B. स्टार क्वेश्चन नंबर 1B. आन्सर एज पर सायक्लोस्टार. Speaker sir, मिड डे मील स्कीम पळय आहा, मिड डे मील स्कीम ही 2005 सुरवात जाल्ली. 2005 म्हाका याद जाता. आनी स्टार्ट करता आसतना सेंटरान एक कंडिशन घाल्लें की किचन शूड बी अटॅच टू द स्कूल्स. तांची ऑल इंडिया लेवलाचेर स्कीम आशिल्ली तेन्ना. वी वेंट टू द सेंटर, रिप्रेझेंटेड that in Goa we have half-day schools. Kitchen cannot be attached to the schools. You give us relaxation. They gave us relaxation, and that is how this midday skill. At that time, the concept was to encourage self-help groups. Women empowermentaचेर आमी सदांच उलयतात, self-help ग्रुपाचेर उलयतात. पूण बायलांक हेल्प करपाच्या उद्देशान this scheme we try to involve all the self-help groups. आनी रेट सुद्दां कदाचित तितलो नासतलो, पूण तांणी जेवण तांचें बरें आसता, क्वॉलिटी बरी आसता, भुरग्यांक तांच्या घरा कडेन केल्लें जेवण बरें लागता. ह्या उद्देशान ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी जेवण सुरवात केली कॉमेस केन. आतां आय एम हॅपी दॅट म्हजो एक क्वेश्चन आशिल्लो ताजेरच, कंप्लेन्स कितले आयल्या काय म्हणून. खूब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात आनी तातूंतल्यान लक्षांत आयलें की 2018-19 फक्त 5 कंप्लेनी आशिल्ल्यो तांच्या क्वॉलिटीचेर, आनी 2019-20 2च कंप्लेनी आसा. दॅट मिन्स द क्वॉलिटी ऑफ द फूड सप्लायड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज क्वायट गूड, सॅटिस्फॅक्टरी अशें म्हजें ठाम म्हणणें आसा. आतां प्रॉब्लेम कितें जाता स्पीकर सर, हे सेल्फ हेल्प ग्रुप सगळे लोन काडटात, उधारेचेर माल घेतात आनी अशा पद्दतीन ते जेवण सप्लाय करता. आमी तांकां एकदां 100 रुपया कितें दिता. आतां 100 रुपया तुका कांयच मेळपाक उसता, पाव सुद्दां घेतले जाल्यार आतां 10 रुपया बी असो रेट आसता. एक वडा 10 रुपया पळय. आतां तांचे पेमेंट्स जर टायमार जाले ना. पयलीं पासून पद्दत कशी आशिल्ली स्पीकर सर, म्हाका रिकॉर्ड्स तो पळय हांवें थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन उलयलो. तांचें म्हणणें कितें, तांकां पयलीं सदां जुनाक दे स्टार्ट इन जून, तांकां चवथी कडेन पेमेंट जातालो, तांकां दिवाळे कडेन पेमेंट जातालो. अशा पद्दतीन तांकां प्रत्येक हाका पेमेंट जातालें. अंदू तांकां
जून ते सप्टेंबर क्वॉर्टर पळया, हो क्वॉर्टर खूब डिले जालो, तांकां पेमेंट मेळ्ळेना. आतां हातूंत भितर तुमी म्हाका रिप्लाय दिला, तुमचे जे रिप्लाय आसा ते रिप्लाय हांवें पळयले बसून. टोटल अमावंट ड्यू आसा पळय तांकां टील सप्टेंबर इज 3 crores 26 lakhs. 3 crore 26 lakhs is the due from October to September. Now, if you add January to it, जानेवारी पर्यंत तांकां पेमेंट मेळना, इट विल क्रॉस 4 crores. आता थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पळय आसा, हांव एग्जाम्पल दिता. सिरियल नंबर तुमच्या रिप्लाया प्रमाणे सिरियल नंबर 44 तांकां ड्यू आसा 23.19 lakhs. थोड्यांक आसा सिरियल नंबर 48 9.65, सिरियल नंबर 26 4.28, सिरियल नंबर 72 7.52 lakhs ड्यू आसा. एक लक्षात दवरपा जाय की ही सेल्फ हेल्प ग्रुप जे पळय हें करता ती कितें ह्यूज प्रॉफीट मेळटा अशें दिसना म्हाका तांकां. बट दे आर ट्रायंग टू कितें धडपड करून कितें जाल्यार प्रॉफीट करचें ह्या उद्देशान ती करतात. आनी म्हाका आनी एक रिप्लाय दिला की सप्टेंबर पर्यंत सगळे पयशे पे केल्या म्हणून. म्हाका दिसता कोण पळय रिप्लाय दिता, आतां प्रश्न आयलो की रिप्लाय सारकी दिना. आय थिंक यू शूड चॅक. हांव तुका नांवां सांगना, पूण म्हजे कडेन 2-3 सेल्फ हेल्प ग्रुप अशे मेळ्ळ्या जाणें म्हाका पासबूक हाडून दाखयल्या. तांकां जुलय पर्यंत दिला, तांकां ऑगस्ट सप्टेंबराचो पेमेंट जावं ना. हे हांव आतां कितें जातलें, तांची जर नांवां हांवें घेतलीं टुमारो ऑफिसर तुजे तांकां विक्टिमायज करपाक शकतले. सो आय तुका एक म्हाका फर्स्ट दीस इज विल यू क्लियर ऑल दीज बिल्स ऑफ फर्स्ट अप टू सप्टेंबर जे कोण उरल्या तांकां इमिजिएटली यू रिलीज द पेमेंट्स. नंबर 2, वॉट इज द रिजन फॉर पेंडन्सी. 4 महिने तांकां कित्याक उरता, हाव दे वील सर्वायव. कारण थोडे जाण लोन काडून जे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलयता थोडे उदाराचेर माल हाडटा, तांकां उदार दिना. म्हणजे मडगांव सायडीक बी ते बाजारांतल्यान दुकानदारा कडल्यान उदारीचेर घेता, तांकां अमके पयशे हाडटकीर ते म्हणटा पयशे हाड. सो वॉट इज द रिजन फॉर दीस पेंडन्सी बेजिकली. पयलीं जर अशें जातालें जाल्यार वॉट इज द रिजन. एंड इफ दीस इज द केस देन हाव दे वील सर्वायव इफ पेमेंट्स आर नॉट डिलेड. एंड थर्ड इज विल यू सी that at least in 2 months their bills are settled. Because this is again the question of their survival. सगळ्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतले. हांगा म्हाका लिस्ट आहा तातूंत सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप. आतां 23 लाख 8 लाख 10 लाख अशें जर तांचे जर हें उरलें पेंडन्सी उरल्यो, हाव दे वील सर्वायव. तांकां मेळटलें कितें, बँकेचो इंट्रस्ट ते फारीक करपाक जाय तांकां. आतां बँकेचो इंट्रस्ट हाय आसता. आनी वॉट दे वील अर्न बाय सप्लायींग. तुमचो आमचो रेटी काय कितें एक्झॉर्बिटंट रेट तसो ना. रेट इज अशें त्या रेटीचेर 6 रुपया बी अशें कितें रेट आसा. विल यू गिव मी स्पेसिफीक आन्सर्स टू दीस क्वेश्चन. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर यांच्यानी विचारला त्या प्रमाणे 118 सेल्फ हेल्प ग्रुप असले जे कंटिन्युअसली मिड डे मील सप्लाय करता. भितरले जवळपास 6 जाण विड्रॉ जाले फॉर वेरियस रिजन. 112 सेल्फ हेल्प ग्रुप आतां मिड डे मील जो आसा हो सप्लाय करता. तांच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे बरोबर आसा तांचें की तांकां पेमेंट्स वा डिले जाला, हांव मान्य करता. बट ताच्या फाटल्यान कारणां वेगवेगळीं आसा. आमी जो फर्स्ट तांच्यांनी जो एग्रीमेंट सायन करपाक जाय आसलो इन द मंथ ऑफ जून, वो थोड्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी केलो, थोड्यांनी करूंक ना. डिले तेंच्याय सायडींतल्यान जाली. त्याच्या खातीरूय थोडोसो डिले जालो. पयलो तांकां पेमेंट हें करता म्हणा सर. त्या खातीर पयलो आनी तेंची बिलां जी आसा ही क्लब करून क्वॉर्टरली वयता. पर्टिक्युलरली सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या वचना सगळ्यांची क्लब करून एकत्रीत रित्या वता. ताच्या खातीर म्हणजे फाटलेय फावटी तुमी जे म्हणटात म्हणजे फाटल्या जून जुलय ऑगस्ट ऑक्टोबर टू डिसेंबर तांची बिलां पेंडींग आहा तुमी म्हणटा ती आतां पेमेंट जातली तेंची. ती जातली. ती क्वॉर्टर 3 म्हयन्याची पेमेंट वांगडाच जाता. आतां जावपाच्या ह्याच म्हयन्यात जातली. म्हणजे विदीन एक 8 दिसां भितर तेची पेमेंट जातली. फाटली जी डिले कित्याक जाला, एक म्हणजे एग्रीमेंट सायनींग आनी तुमी म्हणटा ते स्पेसिफीक एक 2-3 ग्रुप्स आसा, हांव नांव घेयना, बट ते कित्याक सांगतात 3 ग्रुपाच्या मेंबरांनीच कंप्लेन दिल्या की आमकां त्या एकावंटाचेर पयशे घालूं नाका. त्याच मेंबरांनी म्हणजे जे चलयता सेल्फ हेल्प ग्रुप तितूंतल्या 2 जाणांनी दिल्या कंप्लेन की बाबा आमच्या त्या ग्रुपाचेर नाका, आमचो डिस्प्यूट आसा. तो डिस्प्यूट जो पर्यंत सॉल्व जायना, ज्या ग्रुपाची अशी कंप्लेन येता तांचो पेमेंट जो आसा होल्ड केलो वता. तांकां हाडून इन्क्वायरी केली वता. तांची ह्या 2 ग्रुप, हांव परत भितर नांवां घेवपाक डिटेलान वचना. त्या खातीर म्हणजे हांचो पेमेंट जर कोणाचो 4 ते 5 म्हणजे म्हाज्या अंदाजान 2च उरल्या आतां पर्यंत पेमेंट. जे तुमी म्हणटा तो सप्टेंबराचो पेमेंट उरला पळय न्ही, तो 2 ग्रुपाचो आसा. ऑगस्ट आनी बरोबर आसा. 2य ग्रुपाचो कंप्लीट पेमेंट उरला.
बट त्यांचो पेमेंट उरला हो त्यांच्या खातीर उरला. तेंच्यांनी येवचे आपले म्युच्युअल कितें आसा तें मेंबराच्या भितरले सेटल करचें. खंयच्या अकाउंटाचेर पेमेंट जाय तो तेंच्यांनी सांगचो. तेंचो पेमेंट हांव विदीन 8 days रिलीज करपाक लायता आनी हो ऑक्टोबर टू डिसेंबर जो पेमेंट आहा पळय न्ही तो तांकां विदीन 8 days तांकां पेमेंट मेळटलो. म्हणजे स्पीकर सर एक सजेशन आहा. आतां तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुप तांची कमिटी आसता, सगळें आसता. आतां हालीं कितें जालां अश्यो कंप्लेनी चीफ मिनिस्टर म्हणटा त्या भशेन प्रत्येक जाणां खंय तरी मातशें कितें बरें जाल्लें की दे स्टार्ट कंप्लेनिंग. हाजो अर्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप शूड नॉट सफर. तुम्ही दोग जाण कंप्लेनी करता म्हणून 6 म्हयने तांचे पेंडींग हाडून दवरले तशें करनाका. सी द होल सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर एका सेल्फ हेल्प ग्रुपा भितर एक मातसो मतभेद जालो, दोग जाणांनी कंप्लेन केली. हाजो अर्थ अशें न्ही दॅट सेल्फ हेल्प ग्रुप शूड सफर. कारण मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आसा पळय ते त्या ग्रुपा कडेन आसता. हांव तांच्या निटी ग्रिटीसा भितर वचना. पूण तुमी जो जेवण सप्लाय केल्लें आसा तांचे तरी पेमेंट तुम्ही क्लियर करपा जाय न्ही. तो पर्यंत तुम्ही मुखार मागीर तुमी तांकां आपोवन हाडून सॉर्ट आउट करा. दुसऱ्या अकाउंटान ओपन करपाचो, दुसऱ्या नांवान करपाचें, कितें करपाचें. पण जें जेवण तांणी सप्लाय आतां तांणी सप्टेंबर पर्यंत हो एक ग्रूप आहा पळय दे आर इवन टुडे सप्लायींग द मिल्स सप्लाय करपाक तांणी खंयच हें करूं ना. बिकॉज दे ऑल्सो नो मिल्स बंद केले जाल्यार दे वील प्रॉब्लेम. मदीं तांकां जेन्ना प्रॉब्लेम जाल्ले पळय तेन्ना यू ऑल्सो मस्ट हॅव कम टू नो दे हॅव गॉन टू द डिपार्टमेंट, दे हॅव मेट डिपार्टमेंट. आमकां तुमी दिया नाजाल्यार आमकां त्रास जाता कशें कशें चांगलें. ताजे फाटल्यान तांकां थोड्यांक पार्ट पेमेंट तांणी रिलीज केलें. आतां म्हजें म्हणणें कितें अशें जर एक थोडे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसत तांचेर कोणी कंप्लेन बरयता आस्क देम टू एटलीस्ट नॉट विथहेल्ड देअर पेमेंट पेंडींग दवरलो की द होल सेल्फ हेल्प ग्रूप गेट्स रुईन. दिस इज द करेक्ट हें अशें म्हाका दिसता. सो अंडर नो सर्कमस्टन्सीस एक दोग जाणां खातीर सेल्फ हेल्प ग्रुपूच काबार जालो अशें जावपाक दिनाका. तांकां दोग जाणां जाल्यार आनी सेल्फ हेल्प ग्रूप चालू करनी अशें कितें कर. सो यू हॅव टू बी व्हेरी सेन्सिटीव टू दीस इशू. This is my request. And now you have promised that by this month you will try to clear the bills of up to December. December पर्यंत तांचे पैसे because self help ग्रुपांक जगयात अशी म्हजी कित्याक सदांच प्रेशर आसता. आमी आमच्या वाडारय प्रेशर आशिल्लें सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कित्याक दिता तांकां दिनाका तुमी कोणी भायल्याक दिवया आनी कोणा दिवया अशें प्रेशर आसता. सो आय नो एवरीबडी मस्ट बी गेटिंग सच टायप ऑफ प्रेशर. बट I think we should encourage self-help groups under no circumstances we should fall to this. But ताजे खातीर एक clear cut मातशें तुमी message दिवपाक जाय. अशें कितें इशू जाले जाल्यार you resolve it. Don't allow self-help group to die because of complaints. स्पीकर सर आमची सेल्फ हेल्प ग्रुपांकूच हो बिझनेस दिवपाचो आसा, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जगोवपाचें आसा. तितून आमची कांयच मात सुद्दां आमचें दुमत ना. आमचेर कोणाचोच प्रेशर ना. मिड डे मील जें आसा हें सेल्फ हेल्प ग्रुपांनीच करचें. फक्त पेमेंट जो स्पीकर सर पेंडींग उरला ओन्ली बिकॉज ऑफ त्यांच्या अकाउंट होल्डिंगा पैकी एखादी जेन्ना सिग्नेचर मारता म्हणजे 30 जाण सिग्नेटरीज आसा तितूंतलीच जेन्ना एखादी सायन करून दिता 3 पैकी एक मेंबर की त्या अकाउंटाचेर पयशे घालूं नाका म्हणटा तेन्ना प्रॉब्लेम जाता. फाल्यां सकाळी तेंचे जर म्हणत की आमी 25 लाखाचो पेमेंट ट्रान्सफर केलो आपूण लेटर दिला आसतना जर आपूण सप्लाय करता तुमी त्या अकाउंटार कित्याक केलें हो प्रॉब्लेम जातलो. म्हणजे देर इज अ डबल क्लेम जावंक शकता. ताका लागून आमी तांकां वयल्यान आमची जी कमिटी आसा ती आफोवन हाडटा तांच्या कडेन उलयता तुमकां बेगीन पेमेंट दिवपाक जाय म्हणून. ज्या ग्रुपाचें उरला तांच्या कडेन 3 सिटींग जाले आतां पर्यंत ज्या ग्रुपाचें उरला बट तांचो आजुनूय डिस्प्यूट मिटाना. म्हाजें म्हणणें तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन येवन डिस्प्यूट मिटोवचो आमची पेमेंट दिवपाची तयारी आसा. You get it sorted out in a much a time bound manner. बट तेंच्यांनीच सॉल्व करपाक जाय एक्चुअली. आतां मुख्यमंत्र्यान क्लियर केलां की ताजेर कांय कसलोच प्रेशर ना म्हणून. आदलो मुखेलमंत्री म्हणटा की प्रेशर बी येता तुमी. सगळे गोंयाक खबर आहा की मदीं एक बरें मुवमेंट जातालो अक्षय पात्रा म्हूण तांकां हाडून हे सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक घरांत हाडपाचो. हें सगळ्यांक खबर आहा. आनी इतलेंच न्ही आदलो एक आमदार ताणें स्टेटमेंट काडिल्लो आहा. तेन्नाचो मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडिल्लो आहा आमी कन्सिडर करता म्हणून. म्हाका क्लियर कट एश्युरन्स मुख्यमंत्र्या कडच्यान जाय की हे आनी खंयचोच ग्रूप ओ ऑर्गनायजेशन लायक अक्षय पात्रा हांकां हाडून हे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक रिप्लेस करपाचें तुमचे तकलेन कांय प्लॅन ना. कित्याक अशें दिसता जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणटा की क्वॉर्टरली पेमेंट्स आमी क्लब करून दिता म्हणून जे बारीक समाजाच्यो बायल्यो 112 सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात 3,26,00,000 तांकां पावूंक नात. हाजो अर्थ असो जाता की 2,000 बायलांचे पोट तुमी 3 म्हयन्याक दवरतात. दुसऱ्यांक सगळ्यांक सॅलरी म्हयन्यान दितात तांकां दितना 3 म्हयन्यान दितात आनी तांचें जेवण दिता तें 6 रुपयान जेवण. सो हें अशें सिच्युएशनान आर यू ट्रायंग टू टायर आउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू रिप्लेस देम विथ अक्षय पात्रा इज माय पॉइंटेड क्वेश्चन. स्पीकर सर इन द ऑगस्ट हाऊस परत एकदा हांव रिपीट करता आमी मिड डे मील जे आसा हे कोणाच दुसरे खंयचेच एजन्सीक आमकां दिवपाचें ना.
आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या थ्रूच चलयतले आनी बरे सेल्फ हेल्प ग्रुप बाप एक्स चीफ मिनिस्टर हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे कंप्लेनी खूब म्हणजे पयलीं बऱ्यापैकी कंप्लेनी आसताल्यो त्यो कमी जाल्या रिड्यूस जाल्या क्वॉलिटी फूड ती दिवपाक लागलेली आसा अजूनय तितून इम्प्रूव करपाचें म्हणजे बऱ्याच जाणांचें म्हणणें आशिल्लें की भितरलो पाव काडा उसळी घाला तेजेर आमचे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स जे आसा दे आर वर्किंग आनी बऱ्यांतले बरें आनी तेंच्याच थ्रू दिवपाचें हांव परत रिपीट करता आमी तेंच्या थ्रू दिवपाचें अजूनय बी तेंचो पेमेंटाचो मेकानिझम कशा पद्दतीन सुटसुटीत जावपाक शकता हाचो विचार करता आनी ताका पेमेंट जाता तितको बेगीन सुटसुटीत दिवपाचो आमी प्रयत्न करता. अक्षय पात्रा कडेन कांय ना न्ही तुमचें MOU कांयच ना तो जे सांगता पळय अक्षय पात्राक बीन आमचो तसो कांयच ना आदले सरकारान MOU केला चॅक कर. हांव परत सांगता जरी केला आसत सुद्दां आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांकूच दिता हांव तो कट करपाक लायता. ढवळीकर. मुख्यमंत्र्यान सभागृहाक एश्युरन्स दिला की हे सेल्फ हेल्प ग्रुपां हे मिड डे मील चालू उरतले म्हणून. हांव पयलीं म्हणजे ताचें अभिनंदन करता कारण विजयाच्या मना वेगळो विशय आशिल्लो आमचे ओपोजिशन लिडर जे आसा तांच्या मना वेगळो आशिल्लो. हांव रूल कोट करता खंयचोय एक बील जेन्ना डिपार्टमेंटा येता तेन्ना कितले दिसांत ते पे जावपाक जाय हो म्हजो पयलो प्रश्न. Is there any criteria decided by this department to pay them only after 3 months? My second question. And तिसरो question म्हजो असो आसा की तुमी CVC गायडलायन अकाउंट्स जे डिपार्टमेंटाचे रुल्स रेग्युलेशन आसा किंवा फायनान्शियल रुल्स रेग्युलेशन आसा ते हातूंत फॉलो करता काय कितें? हो त्या नंतर म्हजो एक मागीर प्रश्न आसतलो हेचेर आन्सर मेळ्ळे नंतर. स्पीकर सर तांचें म्हणणें की आमी ते 3 म्हयन्यांनी पे करता खरें म्हटल्यार तांकां 30 दिसांनी पेमेंट दिवपाक जाय. हांव मान्य करता बील सबमीट केल्या उपरांत विदीन 30 डेज तांकां पेमेंट करपाक जाय हें हांव मान्य करता. बट जे मेकानिझम आसा म्हणजे ते कशें आशिल्लें तर सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप कोण बील आपले बेगीन करता कोण मागीर करता हाका लागून डिले जाता. हांवें त्याच खातीर पयलींच सांगलां तांच्यांनी विचारलें त्या प्रमाणे आमकां मेकनायज कितें तरी आतां हें ठरोवचें पडटलें आनी ताज्या प्रमाणे आमी पेमेंट तो जाता तितके बेगीन करपाचो प्रयत्न करता. रोहन. म्हाजो प्रश्न म्हज्या म्हायती प्रमाणे विदीन 20 days यू हॅव टू पे द बील आनी तुमचे कडेन जर पयशे ना कारण हे सगळ्यो ज्यो कंप्लेनी येता ते पयश्या लागून येता जाल्यार 50% ऑफ द अमावंट यू हॅव टू पे विदीन 7 days बाय डिडक्टींग ऑल बाकीचें जे डिडक्शन आसा इन्कम टॅक्स किंवा हे यू कॅन आस्क युअर फायनान्स सेक्रेटरी कितें यू कॅन पे देम 50% आनी 50% इन द कमींग कारण हे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे चलता पळय ते अत्यंत गरीब स्थितीत वयर सरल्या. जशें बाबरवी नायकान सांगलें 10 रुपया रेट जाय खरेंच 10 रुपया रेट जाय तांकां बरें जेवण दितलो न्हय भुरग्यांक जाल्यार 10 रुपया रेट जाय कमीत कमी. हो कमीत कमी तो ताणें कोट केलो तो आनी इट इज रिक्वायर्ड हें तुमी करतले काय कितें हो प्रश्न. आनी 50% इमिजिएट तुमी केन्नाच्यान दिवपाक लागतले. रूल आय एम कोटिंग रूल गो एज पर द रुल्स कारण 3 म्हयन्यांनी ते सस्टेनेबिलिटी उरना खंय कोणाकूच उरना 3 म्हयने सस्टेनेबिलिटी. एका म्हयन्यात दिले जाल्यार ओके ते जायना जाल्यार सुद्दां तुमकां रूल आसा 50% इमिजिएट बाय डिडक्टींग ऑल द डिडक्शन यू कॅन पे देम 50%. रोहन. सर म्हाका फक्त ऑनरेबल CMाक विचारपाक जाय की मिड डे मील 118 सेल्फ हेल्प ग्रुप समज दितात जाल्यार तातूंत बेनिफिशरीज कितले आसात आनी ते बेनिफिशरीज मॉनिटर करता कोण कन्फर्म कोण करता जातूंतल्यान ती नंबर ऑफ बेनिफिशरीजांक हे पावता हे आमकां कळपाक. सेल्फ हेल्प ग्रुप 118 आसा 118 सेल्फ हेल्प ग्रुप माध्यमांतल्यान कितले बेनिफिशरीज कितल्या भुरग्यांक मिड डे मील मेळटा अगेन्स्ट दीस मिड डे मील जी मेळटा ते मॉनिटर कोण करता आनी ते मॉनिटर करून ऑथोरायज करून परत डिपार्टमेंटाक कोण दिता हें मातशें ऑनरेबल CMान सांगचें. स्पीकर सर तांच्यांनी जे म्हटलां मॉनिटर कोण करता एक म्हणजे ताची टीम आसा ताचो PTAचो जो प्रेजिडेंट आसा ही द 1 मेंबर स्कुलांतल्यान एक टिचर जो आसा हो ते डेप्यूट केल्लो आसा इज अ 2nd मेंबर आनी हे जे आसा हे आपलो डेलीचो रिपोर्ट दिता आनी ADI जो आसा हो ADI इन्स्पेक्ट करता. हाज्या पयलीं आमच्या कडेन ते इन्स्पेक्शन करपा खातीर इन्स्पेक्टर आशिल्ले बट तांच्यांनी म्हणजे नोव्हेंबरांतल्यान तेंची अपॉयंटमेंट तेंच्यांनी आपूण जॉयन जावंक ना ते बिकॉज ऑफ द तांचे समथींग इश्यूज आमी तांकां ऑफर लेटर दिल्ली बट ते दोगूय इन्स्पेक्टर आमचे जॉयन जावंक ना. परत हांवें तांकां रिअपॉयंटमेंट कर म्हणजे कितें ना जाल्यार दुसरें अपॉयंटमेंट कर हाजी इन्स्ट्रक्शन्स ऑलरेडी केल्या ह्या नोव्हेंबरांतल्यानूच जावंक ना.
तेजो एवरी मंथली रिपोर्ट जो आसा हो पर स्कुलांतल्यान एडीआयक वयता आनी एडीआयतल्यान आमच्या जी मेन टीम आसा तिच्या कडेन येता ह्या पद्दतीन मॉनिटर करता तुका एक्झॅक्टली आंकडो जो आसा पळय फिक्स न्ही कितले बेनिफिशरीज आसा ताजो दिता हांव फ्रॉम 5th स्टँडर्ड टू द 8th स्टँडर्ड ह्या स्कुलाचे सगळे भुरगे म्हणजे सगळे गव्हर्मेंट स्कूल आनी ग्रँट इन एड स्कूल हे सगळे जाण जे आसा पळय न्हू ह्या सगळ्या जाणांक आमी मिड डे मिलाचो बेनिफिट्स जो आसा हो सगळ्यां कडेन मेळत आसता एक्झॅक्टली नंबर बेनिफिशरीज कितले हाऊ मेनी कन्फर्म बेनिफिशरीज कम अंडर युअर मिड डे मील स्कीम यू मीन टू से द स्टुडंट्स कितले स्टुडंट्स तुम्ही आता इतले चॅक करता मंथली रिपोर्ट दिता विकली रिपोर्ट दिता घेतात न्ही बेनिफिशरीज कितले स्पीकर सर आत्तां म्हजे कडेन हांवें तेंच सांगलें ताका एक्झॅक्टली नंबर जो आसा पळय न्ही ना हांव तुका एक्झॅक्टली नंबर दिता Start question number 2. Tony Fernandes. Yes, sir. I may be permitted to ask question number 2A. Start question number 2A. Answer as per Cycloster. Speaker, sir, status of primary schools building in Santa Cruz constituency. My question is whether government has conducted inspection for the government primary school buildings in village of Santa Cruz village, Mercedes and Chimbal in Santa Cruz constituency. माझे कारण म्हटल्यार विचारपाक ही म्हाका जबाब मेवला त्या प्रमाणे सांता क्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळीं स्कुलां इज अंडर गूड कंडिशन पूण एकूच स्कूल that is in Pirmer Bairo, Santa Cruz. And the owner of this school is Goa Medical College. A school, Speaker sir, is in very dangerous condition. A school so slab sarke na, and तिका खूब भुरग्यांक त्रास जाता वयल्यान कुडके पडटा सकयल स्लॅबाचे भुरग्यांक म्हणटा ते हितून 5 ते 9 वर्सांची भुरगीं शिकता एनवायरमेंटल सदांच म्हणटा ते बरें आसपाक जाय तशें गूड एटमॉस्फियर एंड सेफ्टी ऑफ द स्टुडंट ह्या स्कुलान भुरगीं म्हणटा ती सारकी डिस्टर्ब आहा पेरंट्सूय डिस्टर्ब आहा हेजे आतां कितलो तेंप जालो रिपेरूच जायना आतां फाटीक लागून 5 डिसेंबर 2019 GMC NOC has obtained, they have obtained the NOC. NOC दिल्या हे रिपेर करचें म्हणून स्पीकर सर म्हाजें सांगचें म्हटल्यार NOC गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट दिवपाक कित्याक डिले जाता इतलो हे मातशें तुमी नोंदणी काडून हे फास्ट जावपाक जाय कित्याक हे भुरग्याची स्कूल they are the pillars of our nation. Question. No, that's what I am asking, Speaker sir. कित्याक भुरगीं न्हय आमी स्कुलान शिकल्या पूण चेचीन लागलो फाटल्यान उलोवपाक तो उलोवपाकूच दिना ना हांव विचारता न्हू भुरग्याचे कित्याक हे हो फाटले असेंब्लीक घातलेलो स्पीकर सर हो एलक्यू देखून हांव परत तो आय वॉन्ट टू एलॅबोरेट दीस सो आतां NOC मेळिल्ल्या कारणान हे आतां स्कूल रिपेर केन्ना जातलें तें म्हाका गमपाक जाय कित्याक नाव न्यू एकाडेमी स्कूल इयर इज गोइंग टू स्टार्ट हे म्हाका एड्युकेशन मिनिस्टरान मातसो जबाब दिवचो स्पीकर सर म्हणजे ते बायरो सांताक्रूज ही जी शाळा आसा भितर जवळपास 51 स्टुडंट आसा ताजें विचरप साहजीक आसा कारण खरें म्हणल्यार म्हज्याय लक्षांत केन्ना येवंक नाशिल्लें ही शाळा आमच्या गव्हर्मेंटाच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या क्वॉर्टर्सांत चलता आनी ते एकदम म्हणजे वायट कंडिशनान आसा हांव थंय विचारतालो की दुसरी शाळा खंयसर लागीं तर बाकीच्यो शाळा ज्यो आसा त्यो थंयच्यान मातश्यो पयस डिस्टन्साचेर आसा GPS चिंबल मेळशे परत देवळवाडा आनी दुसरी GPS सांताक्रूज ह्यो थंयच्यान पयस डिस्टन्साचेर आसा आमकां NOC मेळपाक डिले जालो हांव मान्य करता कारण आमकां इंटर डिपार्टमेंटल ती NOC मेळपा खातीर पयरूच म्हणजे 5 डिसेंबराक ती NOC मेळ्ळ्या ती रिपेर करपाक परत ती जर म्हणजे ते गोवा मेडिकल कॉलेजीचे आसल्या कारणान आमकां त्यो दोनूय डिपार्टमेंटाच्या मदीं थोडोसो डिले जाल्ल्या कारणान हेका आमकां लेट जालो पण एक स्पीकर सर एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता तो रिपेर आमी करतात बट मीन वायल दुसरो एखादो जर क्वॉर्टर्स थंयसर जर आसत तेंचो जाल्यार आमी एक न्ही 2 घेता
आनी जर रिपेर केल्ले बेगीन आसत जाल्यार तितून ती शिफ्ट करता. अदरवायज आमचो विचार हांव तांकां आयज सकाळीं एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगतालो, जर 51 भुरगीं आसत जाल्यार खरें म्हटल्यार जागा घेवन थंयसर बरी शाळा बांदप हें अत्यंत गरजेचें आसा. कारण थंयसर एक आनिकूय स्कोप म्हणजे आमी पळयता की गव्हर्मेंट शाळांनी आमी रिपेर करपाक लागलेल्याक आनी सगळ्यो शाळा 700 शाळा जेन्ना रिपेर केल्यो, प्रत्येक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल मराठी आनी कोंकणींतल्यान तांचो नंबर जो आसा स्टुडंट्साचो हो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागला. त्या खातीर ह्याय शाळेन जर आमी बरी बिल्डींग बांदली, फाटल्या दिसांनी एक आमी तालिगांवान बांदलेली, फाटल्या दिसांनी म्हाज्या भितर बांदली, त्या प्रत्येक कडेन नंबर वाडला. त्या खातीर हांगासर जाता जाल्यार म्हणजे तूंय व्हेरीफाय कर, आमकां सेम त्या ज्या जाग्यार आसा थंयसरूच गव्हर्मेंटाचो जागो जर आसत, आयदर गोवा मेडिकल कॉलेज अदरवायज रेव्हेन्यू लँड जर आसत, तांच्या कडल्यान घेवन आमी नवीन बिल्डींग बांदुया, जेणे करून म्हणजे फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात तुका त्या रिपेर करून आमकां तितूर रावपाची गरज ना. तर नवीन बिल्डींग जर बांदीत जाल्यार तुजी थंयसर आनिकूय स्कोप आसा, आनीक मोठ्या प्रमाणात थंयसर वाडोवंक शकता. बट हांव इतकें प्रॉमीस करता, जाता तितके बेगीन तुका रिपेर करून जे आसा फुडलें नवीन वर्स सुरू जावच्या पयलीं निदान हें रिपेर करून दिता, नाजाल्यार नवीन क्वॉर्टर्सान आमी शिफ्ट करून दिता, हें म्हजें प्रॉमीस. ठीक आहे सर. एकूच मिनीट, वोदोळचो आंकडो MLA रोहन हांच्यांनी जो विचारलेलो तितूर प्रायमरीचो 95,330 आनी स्कुलाचो जो 66,363. इट इज ऑल टुगेदर 1,61,693. प्रायमरी 95,330 आनी 66,363. ऑल टुगेदर 1,61,693. आतां सांग. ठीक आहे सर. त्याच बिल्डिंगान थिंगा OPD चलता, ताच्या वयर स्कुलाच्या वयर लोक रावता. त्या खातीर आतां 2 म्हयने स्कुलाक सुटी पडटली, तेन्ना जरी ते 2 म्हयन्यांनी हे प्रोसेस जाता म्हणसर 1 वर्स तरी मायज वयतले, कित्याक न्यू बिल्डिंग्स प्रोसेस वील टेक टायम. पूण म्हाका ह्या 2 म्हयन्यांक मंत्र्यात हांव मागता, हांव 2 म्हयन्यांक एप्रील मेयान जरी तर रिपेर घेतले जायत जाल्यार ह्या भुरग्याक न्यू अकॅडमी स्कुलाक बऱ्याक पडटलें. आय जस्ट वॉन्ट एश्युरन्स फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हे 2 म्हयन्यांनी तुमी रिपेर करून दितले वो फुडें वयतले. फुडें आतां स्कुलाक म्हटल्यार कोण घरां दिना, कोण क्वॉर्टर्सूय इज नॉट अवेलेबल इन सांताक्रूज. सांताक्रूज इज अ व्हेरी कंजेस्टेड एरिया, इट इज नॉट अवेलेबल. भुरगीं तुका फुडें शिफ्ट करपाक जायना, नाजाल्यार आमकां भुरग्यांक काडून तालिगांव आयडियल स्कुलान घालची पडटली. तशें जातलें, भुरगीं वील गो साम मिंगेल. सो म्हाका थिंगा अर्जंट सेंट मायकल स्कूल म्हाका अर्जंट 2 म्हयन्या भितर रिपेर करपाक दिवपाकूच जाय. दीस इज माय दीस थिंग. हो कित्याक उलयता स्पिकर सर? स्पिकर सर, कित्याक उलयताय? तांच्यांनी जो प्रश्न विचारला, आमी प्रायवेट ताच्या खातीर रेंटल प्रिमायसीस हे आमी ऑलरेडी सोदल्या आनी आमी सद्या प्रायवेट रेंटल प्रिमायसिसान शिफ्ट करता. आनी हेल्था कडल्यान इधर आमी क्वॉर्टर्स तरी घेवन हेल्था कडल्यान क्वॉर्टर्स घेवन जाल्यार जागा घेवन नवीन शाळा बांदपा खातीर सुरू करता. दॅट इज माय प्रॉमीस. तुजी शाळा जाता तितकी बरी आनी खूब बरें दिसता की मराठी प्रायमरी शाळे खातीर किंवा कोंकणी शाळे खातीर आमचे बरेचशे फावटी हावजांतले आमदार म्हणजे स्वताहून प्रयत्न करता आनी ती शाळा करता. ताच्या खातीर आमी जाता तितके बेगीन तुका ती शाळा करून दिता. स्टार क्वेश्चन नंबर 3A. Speaker sir, I may be permitted to ask Star Liquid 3A. Speaker sir, answer as per Cyclostar. Speaker sir, हो जो प्रश्न आहा हो प्रायवेट फॉरेस्टाचेर प्रश्न आहा. And this is a question which actually is a saga of intentional maladministration from 1997 till date, leading to massive corruption and degradation of forests in Goa. Speaker sir, हे इश्यू खातीर म्हाका दिसता हो सारको म्हत्वाचो इश्यू. हो बारीक समाजाचो बारीक मनीस जो एक घर बांदूंक सोदता ताकाय इफेक्ट जाता, व्हडलो इन्वेस्टर जमनी घेवन डिवेलप करूंक सोदता ताकाय इफेक्ट जाता, रानांक इफेक्ट जाता. आनी आतां रानांतले वाघ सकयल येवपाक लागल्या आनी ते मरूंक लागल्या, मारूंक लागल्या तांकां लोक, हांकांय इफेक्ट जाता. सो स्पिकर सर, हो इश्यू असो हांव मातसो समरायज करता 1 मिनीट की आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणटा तो प्रोसेस स्टार्ट जालो 1997. सावंत कमिटी म्हणून अपॉयंट केली 1997 आनी तांणी दीस वॉज डन एज पर द गायडलायन्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. सावंत कमिटीन रिपोर्ट सबमीट केलो
आणि आयडेंटिफाय केली 46.60 स्क्वेअर किलोमीटर ऑफ लँड एज प्रायव्हेट फॉरेस्ट. पूण ताणें अशें म्हणलें की आनी जमीन उरल्या आनी ती आयडेंटिफाय जावंक ना म्हणून. ताजे मागीर 2000 म्हणजे इन 2000 इयर कारापुरकार कमिटी म्हणून अपॉयंट जाली. ही कारापुरकार कमिटी कितें करपाक लागली, सावंत कमिटीन घाल्ले जमनी काडूंक लागली. स्पीकर सर, एक मिनिट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. just summarize this. ऑनरेबल मेंबर हे बी फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्ले, तांकां सगळो अभ्यास आसा. ना. लेट हिम, म्हाका काय हरकत ना, सांगा तुमी. ना, ना यू कॅन. I think the house should also understand Yes, this. So कारापुरकार कमिटीन सावंत कमिटीन घाल्ले प्लॉट म्हळ्यार जे आयडेंटिफाय केल्ले प्रायव्हेट फॉरेस्ट काडूंक लागले. म्हणटकर एपेक्स कोर्ट reprimanded them and said that you submit a report only of additional area. म्हणटकर आतां कितें जालें, 46.60 ऑलरेडी आयडेंटिफाय जाल्या स्क्वेअर किलोमिटर, ताजेर 20.52 एडिशनल एरिया कारापुरकार कमिटीन आयडेंटिफाय केली. म्हणटकर आतां टोटल कितली जाली, 67.02 स्क्वेअर किलोमिटर्स ऑफ गोवा बिकेम प्रायव्हेट फॉरेस्ट. स्पीकर सर, मदींच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आपली ओन कमिटी केली आनी तांणी आयडेंटिफाय केली 41.20 स्क्वेअर किलोमिटर्स. म्हळ्यार कितें जालें, 41.20 67 परस कमी. म्हणटकर आतां हातून कितें जालें की सावंत कमिटी इतली सांगता, कारापुरकार ताजेर वाडोवन सांगता आनी फॉरेस्टाची कमिटी कमी सांगता. सो ही कमी सांगता म्हणून आतां खरें कितें हें डिसायड करपा खातीर आनी 2 कमिटी अपॉयंट जाल्यो, थॉमस कमिटी आनी आराऊज कमिटी म्हणून. तांणी आपली फायंडिंग्स गव्हर्मेंटाक दिली. आनी आतां सावंत कमिटीन आनी कारापुरकार कमिटीन दिल्ले जमनीचेर म्हळ्यार 67.02 स्क्वेअर मिटर्स आनी फॉरेस्टान दिल्ले ताजे भितर डिफरन्स जे 25.92 येता, हें खरें कितें हें डिसायड जावपा खातीर आनी एक कमिटी अपॉयंट केली. म्हळ्यार कमिटीचेर कमिटी अपॉयंट करीत जाता. मुख्यमंत्र्याची कांय चूक ना हातून, दीस इज ऑल इनहेरिटेड तागेलें. सो ही जी नवी रिव्ह्यू कमिटी अपॉयंट जाली ही 2016 जाली. हे रिव्ह्यू कमिटीन आपलें काम केलें आनी हांव मंत्री आसतना एक रिपोर्ट सबमीट केलो, जो रिपोर्ट हांवें रिजेक्ट केलो. आनी कितें केलें, हे जे 25.92 स्क्वेअर किलोमिटर आसा तें रिड्यूस करून 4.92 हाडलें, 4.91 सॉरी, म्हळ्यार 21 स्क्वेअर किलोमिटर एप्रॉक्सिमेट मदीं फिक्स करून लोकांक क्लियरन्सां दिली. सो हें स्पीकर सर मॅसीव करप्शन हें. आनी हाजे खातीर हांव मंत्री आसतना हांवें हो एक मिनिट रिजेक्ट केलो. तुकाय तें खबर आहा, तुजे एजीन कितें बरयलां तें हांव जाल्यार वाचून तुका दाखयतां. आतां हें जातकर आमी वतकर आनी एक रिव्ह्यू कमिटी अपॉयंट केली. ती रिव्ह्यू कमिटी कोण जाला तातूंत, जॉयंट सेक्रेटरी रेव्हेन्यू. तो कितें करता रिव्ह्यू कमिटी अपॉयंट करून, तो आतां रिजेक्ट जाल्लो रिपोर्ट फायनलायज करपाक ताका अपॉयंट केला. म्हाका स्पीकर सर पयलीं समजना, क्लियर कट हें इल्लिगल वस्त. एक रिपोर्ट जेन्ना रिजेक्ट जाता ताजो अर्थ कितें आहा, तो रिपोर्ट डस्टबिनान पडटा. तो रिजेक्ट करपी मनीस ते टायमार हांव आशिल्लो, हांव वतकर मुख्यमंत्र्यांनी ताणें सकयल सायन मारिल्ली आहा. सो रिजेक्ट केल्लो रिपोर्ट फायनलायज करपाक तुमी नवी कमिटी कसली केल्या, हो म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी. वॉट इज द मॅन्डेट ऑफ दीस कमिटी अँड हाव इज इट फायनलायझींग अ रिपोर्ट दॅट इज रिजेक्टेड, प्रिवियसली रिजेक्टेड. हो स्पीकर सर म्हजो पयलो प्रश्न. मागीर 3 म्हाका सप्लिमेंटरी मेळटात. पॉयंटेड फर्स्ट सप्लिमेंटरी इज दीस: हाव कॅन दीस न्यू committee appointed by you when you are the forest minister finalize a report which has been rejected? स्पीकर सर, त्यांनी सगळी हिस्ट्री सांगली पळय न्हू, तें बरें जालें. म्हणजे कितल्यो कमिटी केन्ना केन्ना जाला आनी म्हाका आनी सांगपाक दवरूंक ना. सावंत कमिटी, कारापुरकर कमिटी, ताच्या उपरांत थॉमस. हेच म्हाका पॉयंटेड आन्सर दिता. हय, तूं जें म्हणटा पळय न्ही, वीच इज एन आतां नवीन कमिटी जी अपॉयंट केली अंडर द जॉयंट सेक्रेटरी रेव्हेन्यू, right? Aye. Which is on the 23rd August of the 2019. Okay, it is the Joint Secretary Revenue is the chairman and the Director of the Settlement and Land Record is the member, Director of the Conservator Forest of the Division member. Speaker sir, haji case
जी चलताली ताजेर आमकां रिपोर्ट दिवपाक जाय आसलो. आतां तो जर रिपोर्ट दितलो आसत जाल्यार आमकां विच इज 4.9 स्क्वेअर किलोमिटर ही एरिया जी असली पळय न्ही स्पेसिफीक हाजेर रिपोर्ट सबमीट करपाक. स्पीकर सर सादें समजुपाक आमी तो रिपोर्ट रिजेक्ट कित्याक केलो कित्याक 25 स्क्वेअर किलोमिटर आशिल्ले तातूंतल्यान बरोबर. ते 4.91 पावले म्हळ्यार 21 ताणें मदीं खाले म्हणून आमी रिजेक्ट तो भायर केलो रिपोर्ट. तोच रिपोर्ट तुमी फायनलायज करपाक नवी कमिटी कशी करूंक शकता. अरे तो नवो रिपोर्ट नवी कमिटीचो नवी मॅन्डेट येवची पडली ना. हाव आर दे फायनलायझींग द सेम थिंग वीच हॅज बीन थ्रोन इन द डस्टबीन अँड रिजेक्शन. स्पीकर सर हांवें एकल्यानूच करूं ना मुख्यमंत्र्याकूय गेल्लें आहा एजीचें ओपिनियन आहा. एजीचें ओपिनियन म्हणजे वाचून दाखोवंक जाता हांगा हांवें सगळे कॉपी दवरलेल्यो आहा आनी हातूंत व्हडलो सगळ्यान व्हडलें स्कॅम मॉडर्न गोवान इज दीस. आनी आय एम नॉट पॉयंटींग फिंगर्स टू द चीफ मिनिस्टर ही इज इनहेरिटींग दीस. किलोमिटर ते 25 स्क्वेअर किलोमिटराच्यान 4 पावल्या मदीं 21 खाले मदीं कोणे खाले ते सोदूंक जाय आनी तेतून तुज्या आंगार घेवं नाका. हांव म्हाज्या आंगार तूं आंगार घेवं नाका जाल्यार तूं म्हाका सांग रिपोर्ट तुमी फायनलायज करपाक भायर उडयल्लो रिपोर्ट कसलो फायनलायज करता तूं. सिंपल कोंत मरे. स्पीकर सर हो पयलो प्रश्न म्हाका आन्सर दिवनी धर जायना जाल्यार हांव दुसरो विचारता. स्पीकर सर ही कमिटी जी आसा पळय न्ही ताजें म्हणलें तें 25.9 किलोमिटर्स ती काडून आमी 4.91 किलोमिटराचेर कित्याक घेतलो. स्पीकर सर ना 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 स्पीकर सर म्हजो कित्याक घेतलो तर नाच. तुवें घेतलो तो रॉंग घेतलो म्हणून आमी भायर उडयलो. तुवें न्ही कमिटीन तूं नाशिल्लो. बरोबर आसा. हां आतां भायर उडयल्लो रिपोर्ट तूं कसलो फायनलायज करता. रिपोर्ट भायर पडलो मरे तो आनी फायनलायज करपाचो कितें उरलो. अरे वेन वी हॅव रिजेक्टेड अ रिपोर्ट हाऊ कॅन यू कन्सिडर द सेम रिपोर्ट वीच इज रिजेक्टेड. एजीचें ओपिनियन वाचून दाखयत तुका हांव. एक मिनीट स्पीकर सर एकूच मिनीट हां. Speaker sir, AG's opinion the report prepared by the review committee adopts a stratified random sampling procedure which does not have government approval. The review committee also did not hear the affected parties. In the set of facts, the report was rejected by the government since the said report does not have any legal sanctity. The said report also does not have any meaning once it is rejected by the government. ऐका AG सांगता आतांचो एजी सांगता पयलींचो न्ही. Therefore, the draft application approved by the government and the learned advocate general has to be filed. It is paramount that such report does not affect the rights of the people of Goa and the rights of the government. If the rights of the state and its people are adversely affected, it will be an irresponsible act. In view of the same, the draft application as approved must be filed in front of the NGT. हे स्पीकर सर एजीन दिला फायलीचेर बरयला अजून फायलीचेर आसा. ओ इनकेस ती फायलूच बी ना बी जावना मरे. फायल आसा म्हणटी काय फायलूच ना बी जाली जावंक शकता. तकलेन जर स्पीकर सर हें व्हडलें कारस्थान. आय एम टॉकिंग अबाउट किलोमिटर. आयक तूं ओगी सनबर्न न्ही हें सनबर्ना परस व्हडलें तूं करता ते बारीक चणे. स्पीकर सर हो मदीं उलयता. अरे तुका कितें कळटा हें. तूं शो मस्ट गो ऑन मरे. तुका कळटा कितें. स्पीकर सर हाका स्पीकर सर हाका फॉरेस्ट मिनिस्टर कर म्हूण सांग. प्लीज सिट डावन प्लीज सिट डावन. स्पीकर सर वो जे स्पीकर सर वो एजंट स्पीकर सर वो मंत्री एजंट कोणाचो 25 members cannot put any remarks here. Use parliamentary word. Use parliamentary word. Parliamentary word. Use parliamentary word. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Kindly use the parliamentary word. Kindly use parliamentary word. Parliamentary word. Parliamentary word. Parliamentary word. Please sit down. Speaker sir. मुख्यमंत्र्याचो सब्जेक्ट. Nothing will go on record. Nothing. Please. फाटी घेवचे पडटले. अरे ताणे म्हणूं शकना. आयकला तुवें. ताणे म्हणलें आयकला तुवें. हांव सांगता तुका. ताणे कितें उलयलां तें पयलीं आयकलां तुवें. पळय तूं पॉयंट ऑफ ऑर्डर रेज कर. स्पीकर सर म्हणणें ना.
स्पीकर सर डायरेक्टली इंडिव्हिज्युअल क्लेम करू शकना. स्पीकर Words सर have to be exchanged, yeah? मायकार उलयता तो मायकार उलयना. स्पीकर सर तुवें डिसिप्लीन मेंटेन करूंक जाय. हो कसो Words have to be उलयता exchanged. कितें करपाचें? तूं आसतना तो कसो उलयता? तूं उबो रावलोच कसो? तुका कितें लागता हें? तुका लागता कितें हें? Other members, other members, please, sit down. हो इश्यू एक मिनिट लीडर ऑफ ऑपोजिशन. स्पीकर सर हो इश्यू सिरियस इश्यू. हो सर्वसामान्य मनशाक लागता, इन्वेस्ट केल्ले व्हडल्या लोकांक लागता, रानांक लागता, बाग देवंक लागल्या सगळं. हो स्पीकर सर इश्यू असो आहा की हाजेर हाऊस कमिटी अपॉयंट जावपाक जाय. हांव तुका 2 केसी फुडें दाखयतां. जंय थॉमस आराउच कमिटीचे रिपोर्टाचेर जे लेटर दिल्लें आहा की तुजी जमीन कन्वर्ट करूंक मेळना म्हणून टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक, टावन प्लॅनिंग मंत्री मातशें तकलेन दवर. स्पीकर सर रिपोर्ट आहा. स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर एकूच मिनिट. ताजे बाकीचे सगळे आमी आयकता. ताणें जे मंत्र्या खातीर शब्द उतरला ते फाटी घेवचे. बाकीचे आमी सगळे आयकता. ताका पयलें काड म्हणून सांग मरे. तो मायकार उलोवंक ना. म्हाज्या सरळ म्हणण्या तुजे आमी सगळे आयकता. तुजे सगळे आयकता आमी. कांयच म्हणना ना. तूं शब्द फाटी घे. बरें तूं आन्सर दिता मरे. आन्सर दिता मरे. आमचे म्हणणे आसा आमी आयकता. तूं फाटी CM. घे. सर इज एनीथिंग ऑन रिकॉर्ड? Words will be expunged. Okay? स्पीकर सर सांगले बाबू सांगले झाले बस. जालें रे. एक्सपंज जालें रे. एक्सपंज केले बस. एक्सपंज जालें रे. एक्सपंज केले न्ही. स्पीकर सर नेक्स्ट क्वेश्चन. पळय आतां पयलो क्वेश्चन जालो ना सीएमा कडच्यान. स्पीकर सर दुसरो क्वेश्चन 7 अरे केले रे. एक्सपंज केले रे. Word expunge केलो. केले रे. बस रे. स्पीकर सर हय तुजीच जमीन आहा तातून. स्पीकर सर अरे जमीन तुजी आहा तू प्रायव्हेट फॉर्म काढ न्ही. काढल्या ती. स्पीकर सर दुसरो प्रश्न असा. एक मिनिट स्पीकर सर आय एम माय फीट. One minute. 3 supplementaries. Otherwise we are asking for a house You asked the supplementary. सर But don't argue. दुसरो प्रश्न असा की 7 कमिटी अपॉयंट केल्यो डिसायड करपाक गोंयचें प्रायव्हेट फॉरेस्ट खंयचें तें. 7 कमिटीचे रिपोर्ट आयदर सरकारा कडेन आसा ऑर इन द पायपलायन आहा. खंयची कमिटी आतां मानपाची लोकांनी? सादो प्रश्न. हांवें तुमकां नांवां दिलीं, सगळी हिस्ट्री सांगली. 7 कमिटी अपॉयंट केल्यो. खंयचे कमिटीचो रिपोर्ट सरकार मानता? हो म्हजो सेकंड क्वेश्चन. We have produced 2 regional plans. And in the regional plan, everything is demarcated. Private forests, or which is forest land, which is settlement land, etc., and which is agricultural land. Now, how can we go on violating it? It is as per the notification, as per the law, Town and Country Planning Act. Everything has been published, and again we are digging out things unnecessary. स्पीकर सर थर्ड क्वेश्चन. मुख्यमंत्र्यान ताचेर विचार करून मागीर सांगचें. तिसरो क्वेश्चन म्हणटा तो असो की सावंत कारापुरकार कमिटीचो रिपोर्ट टावन प्लॅनिंगाक फॉरेस्टान धाडलो. थॉमस आराउच कमिटीचो रिपोर्ट टावन प्लॅनिंगाक धाडलो. आदलो मुखेलमंत्री जो उलयता बाब प्रताप सिंग राणे हातून तथ्य आहा. हे रिपोर्ट जेन्ना टावन प्लॅनिंगाक पावल्यात जाल्यार टावन प्लॅनिंग NOC मागपाक फॉरेस्टा कडेन धाडटा कित्याक? पयलो प्रश्न. दुसरो मी कितले जाणांक अशें क्लियर केल्या? कोण कमिटी रिपोर्ट म्हणटा ते? NOC? थॉमस आराउच कमिटी आनी सावंत कारापुरकार कमिटी. अश्यो 7 कमिटी जाल्यो. मदीं 2 कमिटी जाल्यो. फॉरेस्टाची एक कमिटी. 7 कमिटी जाल्या. आतां खंयची कमिटी सारकी? हाजें उत्तर ना. हाजें उत्तर हांव सोदूंक ट्राय करतालो. म्हणून तें तुमी म्हाका घरा धाडलो तो एक कारण आसूंक शकता. दुसरी खबर. एनीवे स्पीकर सर आतां म्हजो पॉयंटेड क्वेश्चन असो आहा की ही जर सगळीं फायंडिंग्स थॉमस आराउजाची, सावंताची, कारापुरकाराची. तूं सावंत न्ही, तो सावंत. 1997तलो सावंत. तूं 2020तलो सावंत. हे जर सगळ्यांची रिजनल प्लॅनान इनकॉर्पोरेट जाल्या जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिव्यू कितें म्हणून करता? तुमी हो रिपोर्ट काडून टावन प्लॅनिंगाक धाडलो. हाव आर यू रिव्यूइंग इट?
तूं चीफ मिनिस्टर जाला 2019 इज इन मार्च न्ही मार्च एक लेटर तुझ्या वेळार बरें आतां एक दोन माझ्या वेळा झाला ना ते न्ही मिस्टर Bharati राणे Mahasaya, I will reply. अरे नो यू डोंट रिप्लाय नो यू डोंट रिप्लाय 1 minute No, there is, if you are going to cut trees, if you are going to cut trees in a settlement area, you have to take permission from the forest department. 5 मिनटां स्पीकर सर म्हजो पयलो स्टार्ट क्वेश्चन आशिल्लो आज स्टार्ट एलएक्यू नंबर 1A तो आमी घेवना आनी 1B घेतलो इट वॉज विथ रिस्पेक्ट टू प्रायवेट फॉरेस्ट हातूंत म्हाका कॅटेगरिकल आन्सर दिला म्हजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आशिल्लो वेदर दीज रिपोर्ट्स हॅव बीन सेंड टू द चीफ टाउन प्लॅनर येस अशें म्हणून रिप्लाय आसा Which report? बोथ सावंत एंड कारापुरकार आणि थॉमस एंड आरावजो वन सेकंड आय हॅव आस्क्ड पळय चीफ मिनिस्टर हे थंय भितर ना हें कितें चल्लां तें हांव नको पूण म्हाका परतो म्हजो क्वेश्चन वाच आयकय यू सी माय क्वेश्चन वेदर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनी अदर committee constituted by the government to identify the private forest or any review committee issued any letter to any individual company for removing their area from private forest as identified by various committees, furnish details with names of party, location of property, area of the property, survey number and other ownership. Reply, no. Reply is no. And I have a letter here, to me clear barela. Details of Savant Karapurkar committee have been submitted to the chief town planner. Details of Araus committee has also been submitted to the chief town planner. And anga majekada letter asa. See, Thomas report was finalized in October 2018. Tuna denna. October 2018. Now, in the month of 26th August 2019, 26th August 2019, a letter is written to the chief town planner by the deputy conservator to the forest, Kuldeep Sharma or somebody, saying that this area is marked as private forest as per Thomas report, so that they cannot take it under 16B. I think it is a correct decision. But suddenly, in 30 September 2019, second letter goes to the CTP saying that this stands excluded from the preview of the private forest as per final report of VT Thomas committee. How this is possible? VT Thomas. मुख्यमंत्र्याक सांगनासतना Please don't disturb. I have a document at my hand. Thomas committee report was finalized as per documentary evidence in October 2018. That means there cannot be any provisional approval, provisional NOC. Thomas committee report reply given to me was finalized in October 2018. After that, they have no business because all the reports are filed either before the High Court or the NGT. And म्हाका तुम्ही रिप्लाय दिला की एक झोन चेंज करू ना म्हणून फॉरेस्टांतल्यान एक लँड काढू ना म्हणून. How this is? I fully seek a house committee on this. This is the because sir house committee जावंकूच जाय. Chief Minister and house committee जावंक जाय कित्याक under chief minister मुख्यमंत्री also is in the chief dark. minister chairmanship you. House committee जावपा जाय हेजेर हे सगळ्यात व्हडले स्कॅम मॉडर्न गोवाज बिगेस्ट स्कॅम. सर म्हाका उत्तर दिवपाक दियात हांव परत सांगता. टायम जालो थंय म्हणून. न्ही हांव परत सांगता तांच्यांनी सांगल्या पळय न्ही ह्यो सगळ्यो कमिटी आनी लास्ट फॉरेस्ट मिनिस्टर एक्सेप्ट करता कारण हो विशय हांव आसतना न्ही तेज्या पयलीं सगळो जायत येयल्लो आसा. हांव आसतना एकूच कमिटी जी नवीन अपॉयंट केल्या पळय न्ही ती अंडर द रिव्हेन्यू तूं जो म्हणटा पळय न्ही तेजेर हे एनजीटीन मॅटर चालू आसा. हांव परत सांगता तुमी जे म्हणटा पळय न्ही हो स्कॅम खंयसरूच जावचो ना. ना एकूच मिनिट सीएम एकूच मिनिट राव सीएम एकूच तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन एक लेटर दाखयता जंय फॉरेस्ट सांगता ही जमीन प्रायवेट फॉरेस्ट केन्ना सांगता जून 2019 3 म्हयन्या नंतर फॉरेस्ट परते लेटर दिता हें प्रायवेट फॉरेस्ट न्ही म्हणून. ताजे हे केदें व्हडलें असलीं लेटरां कितलीं दिल्या तुका खबर पुजो आसचें ना. बिकॉज सर 25 किलोमिटराच्यान 4 किलोमिटराचे पावले 21 किलोमीटर खाले मदीं. Speaker sir, I am placing the letters on the table of the house. Both the letters I am placing on the table. Speaker sir, house committee कर. स्पीकर सर House committee appoint कर. स्पीकर सर मॅटर एनजीटीन आसा
हांव परत सांगता मॅटर एनजीटीन आसा ताजी एनजीटी हाऊस इज सुप्रीम. मॅटर एनजीटीन House is आसा supreme, हाज्या Speaker खातीर sir. लागपी रिपोर्ट Speaker आनी sir, House is supreme. हांव परत Question hour is over. एनजीटीन आसा हांव पूर्णता Question hour is over. इन्क्वायरी करून स्पीकर सर हाऊस कमिटी जाय. Zero hour mention. रिपोर्ट जो आसा एनजीटीक आमी सबमीट करतले. 0 hour mention.